कोरोना महामारीचो धोको लक्षात घेऊन नेमांक पाळो दीत दिवचल पालिकेन चवथीचो बाजार भरयला. वेपाऱ्यां खातीर मार्गदर्शक सुचोवण्यो जारी केल्यात. दोनूय डोस घेतिल्ल्या वेपाऱ्यांकूच बाजारात बसपाक दिला. नगराध्यक्ष पुंडलीक फळारीन ह्या विशीं माहिती दिली. ह्या नदी वेपाऱ्यांक भायर बस येताले, पूण आतां तांकां मार्केटात सुवात दिल्या. दर एका वेपाऱ्याक मार्केटात जागो मापून दिला. तशेंच कोरोना महामारीचे नेम पाळून वेपाऱ्यांनी वेवसाय करचो अशें आवाहनय पालिकेन केलां. पयल्यान पयलीं नमस्कार तुमकां सगळ्या बिचोलकारांक. आमी ह्या फावटी कोवीड पॅन्डेमिकाचे ध्यानान धरून आमी सगळे कॉन्सिल आमचे बसून आमी सीओ बीन घेवन आमी एक मिटींग केल्ली की कशें आमी कितें करपाचें, कशें अरेंजमेंट करपाचें. त्या प्रमाणे आमी जागे मार्कींग केल्या आनी जवळ जवळ 300 वयर आमी जागे आमी मार्क केल्या. इन बिटवीन डिस्टन्स आमी 1 मीटर सोडला, म्हणजे डिस्टन्स मेंटेन करून आमी हें मार्कींग केल्लेलें आसा. सो दॅट मातशें आमी आमचे तरेन खबरदारी घेवचीच पडटली आमकां, कित्याक केसीस परत आमी वाडोवंक दिवपाक जायना. कित्याक सेकंड वेवाक आमी पळयलां कशें कितके सगळ्यांक त्रास जाले ते. आमचे तरेन बिचोली म्युनिसिपालिटी तरेन आमी स्पिकर म्हणजे अवेअर करपाक आमचे SOP पाळा म्हणून सगळे आमी अनाउन्समेंट आमचे चालूच आसतले. त्याच बरोबर आमी कॅमेराय लायल्या, सो दॅट सगळ्यांची नजर आसतली. आमचे स्टाफ आसतले, आमचे म्हणजे पुलिसूय आसतले, म्हणजे वॉच दवरपाक की मास्क सारके घातला काय ना सगळें पळोवपाक आमी प्रयत्न करतले. म्हणजे सगळे म्हणजे सुरळीत जावचे आनी सगळ्यांक केसीस वाडच्यो न्हू, कित्याक डेल्टा वेरियंट येयल्लो आसा. त्या खातीर सगळ्या बिचोलकारांक हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हो सण इजी घेवचो न्हू, की खूब आमकां सांबाळून आपलो जीव सांबाळून आमकां गणेश चतुर्थी आमची ही साजरी करची पडटली. सो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की जी SOPs आसा ती मातशी पाळा, म्हणजे नाकार मास्क सारके घाला. आनी गर्दी आसतलीच आमी जाणा, म्हणून प्रयत्न करा की आपूण आपलो जीव सांबाळपाचो प्रयत्न करता की हे वाडचें न्हू. म्हणजे आमी पयलींच हें सांगलां की जे विक्रेते आसा पळय गोंयकारांनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी वॅक्सीन घेतलेलें आसा. जे भायले येतले पळय वेंडर्स म्हणजे तेंच्या खातीर आमी मातशें स्ट्रिक्ट केलां की खबर ना तेंच्यांनी वॅक्सीन घेतला काय ना तें. म्हणून आमी एक खबरदारी घेतल्या सगळ्यांनी मेळोन कॉन्सिलान मेळोन की मातशे प्रयत्न करता आमी तेंच्यांनी वॅक्सीन घेवनी. म्हणजे आमी लॉंग बॅक आमी हे पेपरार आमी हें केल्लें न्यूज घातलेली की दोनूय वॅक्सीन आसल्यारूच आमी थंय बसोंक दितले म्हणून. ओके. समाजीक अंतर दवरून वेवसाय करपाचें आवाहन पालिकेन वेपाऱ्यांक केलां. वेपाऱ्यांची झगडी टाळपा खातीर हे फावट बरें नियोजन केल्ल्याचें एका वेपाऱ्यान सांगलें. बाजार आसा न्ही, तुमकां म्युनिसिपालिटीन कितें अरेंजमेंट करून दिला बाजारात? अरेंजमेंट म्हणजे आमकां जागो सारको मेजून दिला आनी डिस्टन्स दवरला आमकां. आनी दुसरें म्हणजे कोविडाची हे दाखयल्या शिवाय आमकां हे दिवंक ना, जागो दिवंक ना हे बसपाक. आनी हे फावटी बरें हें केलां, नाल्यार झगड्यो जाताल्यो आनी कितें जातालें तें जावंक ना. आतां तुमी सॅटिस्फाय आसा हे मेजला तितून जागो तुमकां पावता तो? हय ना, आतां तितून आमी एडजस्ट करता. पावना जागो पूण आमी एडजस्ट करता, कित्याक सांग सगळ्यांकूच जाय न्हू, सगळेच जाणांक बाजार करूंक जाय. आनी कितें आमी म्हणजे आमचेच चिंतिना, दुसऱ्यांचेय चिंतता. तुका कितें दिसता की हो बाजार आतां मार्केटान हाडला ह्या वर्सा? हे भाजला स्वतेच्या बद्दल खूब कितें? बरें केलें, खूब बरें केलें. सगळ्यांक बरें पडलें, दुकानवाल्यांकूय बरें पडलें, सगळ्यांक बरें पडलें. कित्याक नाजाल्यार आमी काय हेवटेन तेवटेन बसयतालीं, मागीर सगळ्या दुकानदारांची धानल आमची धानल आनी वाट लागताली, जीव सामको जाम पडटालो आमचो. म्हणून आमी मातशी सुशेगाद जाता. न्ही आतां ही बाजारान लोक येतले तांकां तुमी कितें म्हणटले की गर्दी बी करूंक दिवची ना आमी. आमचे खूब फुड्यान रावले, आमी पयस रावा म्हणटले. म्हणजे हांव तर म्हणटात हरशी, पण आनीक आमी अशी कोणाकूय सांगतली गर्दी करूं नाका आनी कितें करूं नाका अशें. आतां शॉप दिता तुमकां हें मागला तुमचें वॅक्सीन आसा काय विचारलेलें? हय हय, वॅक्सिनाची पयल्या आमकां जागो दिवंक ना. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार.